Hello everyone, welcome to Videsh classes. या व्हिडिओ मी डेटा इंटरप्रिटेशन अंडर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करतले. Okay, so here the following table shows the number of candidates appearing for and qualifying in an examination. Okay, so आमका हांगासर डेटा दिला a number of candidates जे क्वालिफाय झाले ड्युरिंग द एक्झामिनेशन. ओके, सो हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता कितले नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स अपियर्ड जाल्ले. दिस सायड आसा ते कितले क्वालिफायड झाले आणि दिस सायड हे इयर आसा. सो इन द इयर 2021 appeared 4800 भितूंतले 720 क्वालिफायड झाले. 2022 5700 अपियर्ड केल्ले 980 क्वालिफायड झाले. 2023 6500 अपियर्ड आणि क्वालिफायड 1170. 2024 7200 अपियर्ड झाले 1440 क्वालिफायड झाले आणि इन द इयर 2025 8000 अपियर्ड झाले 1600 क्वालिफायड झाले. ओके, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आमकां क्वेश्चन्स विचारले ते आमी आतां सॉल्व करूया. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आसा बेस्ड ऑन दिस डेटा आमकां जो क्वेश्चन गिवन आसा हांगासर तो तुमी पळोवपाक शकता. सो इन वीच इयर वॉज द क्वॉलिफिकेशन पर्संटेज हायस्ट. सो क्वॉलिफिकेशन पर्संटेज सगळ्यांत चड खंयच्या वर्सा येयल्या ती आमकां फायंड आउट करपाक जाय. ओके, सो क्वॉलिफिकेशन पर्संटेज बेस्ड ऑन ह्या टेबलार आमी वचून फायंड आउट करतले. सगळ्यांत चड हायस्ट पर्संटेज येतली त्या वर्सा चड हायस्ट पर्संटेज कॅन्डिडेट्स क्वॉलिफायड जाले आसतले. ओके, सो आतां आमी कशें फायंड आउट करतले ते पळय. सो फर्स्ट इयर 2021 सगळ्या वर्साची काडपाची गरज ना आमकां. हांगासर जे ऑप्शनान आसा तितल्या वर्साची काडया आमी, म्हणजे 2025 दिवंक ना आमकां. इन 2021 4800 अपियर्ड जाले कॅन्डिडेट आणि तितूंतले क्वॉलिफायड 720. सो काडटना कशें काडटले पळय, 720 घेवपाक जाय क्वॉलिफायड जाले ते डिवायड बाय 4800 इंटू 100. ओके, सो पर्संटेज काडटले जाल्यार मल्टिप्लाय बाय 100 करप. सो हे 2 0 हांगा कॅन्सल जाले. सो आता 48 आणि 72. ओके, सो हे जर तुमकां टेबल खबर आसा जाल्यार तुमी डायरेक्ट मायंड कॅल्क्युलेशन करूंक शकता. सो हे 8च्या टेबलान येता आणि 24च्या टेबलान येता. 24चे जाल्यार डायरेक्टली येतलो 24 2 जा 24 3 जा. ओके, जर तुमकां 8चो खबर आसा बेस्ड टेबल जाल्यार 8च्या टेबलान 8 6 जा 8 9 जा. ओके, मागीर 6 आणि 9 हो 3च्या टेबलान येता. 3 2 जा 3 3 जा. ओके, सो आतां हांगासर 30 उरले काय, आमी फक्त 72 आणि 48 घेतलो. सो 0 उरला. सो हांगासर टोटल कितलो येयलो 30 डिवायड बाय 2. सो 30 डिवायड बाय 2 कितलो येयलो 15%. सो 2021 15% हे जे कॅन्डिडेट्स आसा ते क्वॉलिफायड जाल्ले. 980 सेकंड घेतले आमी 2022चे पर्संटेज करपाक. 980 डिवायड बाय 5600 इंटू 100. सो 2 0 हांगासर कॅन्सल करात. 56 आणि 98 जर तुमकां डायरेक्टली खबर आसा डायरेक्टली तुमी करूंक शकता, नाजाल्यार 2च्या टेबलान सुद्दां तुमी जाय जाल्यार करूंक शकता. पण मातसो टायम चड वयतलो तुमचो. 2 2 जा 4 2 8 जा 16 हांगासर 2 4 जा 8 2 9 जा आणि हो 0. ओके, सो 490 जालो. जर 28 आणि 49 हे तुमकां 7च्या टेबलान येता खबर आसा. डायरेक्टली सुद्दां हांगा 7च्या टेबलानूय येताले, पण जर शॉर्ट मातशें केलें जाल्यार तुमकां टायम वयतलोच, पण तुमकां क्लियरिटी मेळटली की कशी हें सॉल्व करपाक जाय तें. सो 28 आणि 49 7च्या टेबलान येता. 7 4 जा 7 7 जा. सो हांगासर 70/4 उरलो. सो हांगासर आमी डिवायड केलो जाल्यार 4 1 जा. सो 3 उरले. 4 मागीर 4 7 जा 4 7 जा 28. सो मागीर 2 उरलो. सो जर अशें तुमी केलें जाल्यार पळय 4 1 जा 4 3 30 4 7 जा 28 2 उरलो डॉट 20. सो 4 5 जा. सो 17.5%. ओके, हेच्या पेक्षा ही चड आसा. मागीर नेक्स्ट करतले ते आमी 2023चे. सो 2023 अपियर्ड 6500 and qualified 1170. So qualified वयर घेयाच आणि आपल्याला 6500 इंटू 100. सो 0 0 हे कॅन्सल. जर 65 आणि 117 जर पळयलें जाल्यार 13च्या टेबलान येता. 13 5 जा 13 9 जा. ओके, सो हांगा 90/5 आसा. सो जर डिवायड केलो 5 1 जा आणि 5 8 जा. सो 18% येयलो. ओके, आतां लास्ट जो उरला तो इयर 2024. ओके, सो 2024 अपियर्ड इतले आसा 1440 हे क्वॉलिफायड आणि अपियर्ड 7200 इंटू 100 घातले. ओके, सो हे 2 0 हांगा कॅन्सल जाले. आता 72 आणि 144. जर लार्ज नंबर दिसलो जाल्यार 2 डिवायड करात. सो स्मॉल नंबर कन्वर्ट करात. पळय 2 3 जा 6 1 उरलो 2 6 आणि 2 7 जा 14 2 2 जा. सो कितलो येयलो 720 डिवायड बाय 36. आता 9च्या टेबलान तुम्ही हे कॅन्सल करूंक शकता. 9 4 जा 9 8 जा. सो 80 डिवायड बाय 4. सो 4 2 जा. सो 20%. ओके, सो सगळ्यांत चड पर्संटेज तुम्ही पळयली 21 आणि 15 आसा.
हेतून 17.5% आसा, हेतून 18% आनी हेतून 20%. सो सगळ्यान हायस्ट क्वॉलिफिकेशन पर्संटेज जी आसा ती इन द इयर 2024 आसा. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. Next question, what was the percentage increase in the number of candidates who qualified from 2021 to 2025? So कितली percentage increase झाले in the number of candidates who qualified from 2021 to 2025? So percentage आमकां फाइंड आउट करूंक जाय जे क्वॉलिफायड झाले आसतले फ्रॉम द इयर 2021 to 2025. ओके, सो जर आमी टेबल पळयलें जाल्यार हांगासर पळयात 2021 720 क्वॉलिफायड झाले आनी 2025 1600 क्वॉलिफायड झाले. सो आमकां पर्संटेज फाइंड आउट करूंक जाय 720 to 1600. ओके, सो कितली पर्संटेजान इनक्रीज जाले आसतली. सो आमी कन्सिडर करतले स्टार्टिंग जी दिले तेका 720 म्हणजे कितली पर्संटेज कन्सिडर करप 100%. सो 1600 पर्यंत कॅन्डिडेट्स जे क्वॉलिफायड झाले ते कितली पर्संटेज आनी वाडले आसतली. ओके, सो आतां हांगासर पळयात आमी कन्सिडर करतले 2021 कितले आसा ते 720. ओके, हे क्वॉलिफायड जाल्ले. सो हेका कन्सिडर करतले 100% आनी 2025. ओके, आमकां तेच सांगला पळय 2021 to 2025. 2025 क्वॉलिफायड जाल्ले 1600 आसा. सो ती कितली पर्संटेज. ओके, तेका कन्सिडर करा एक्स. ओके, सो जशे टेबलान पळोवंक शकता तुमी 720 आमकां फक्त फाइंड आउट करूंक सांगला क्वॉलिफायड कितले पर्संटेज इनक्रीज जाले ते 2021 to 2025. सो फर्स्ट आनी लास्ट घेया. सो आतां क्रॉस मल्टिप्लाय करतले हांकां. ओके, सो नॉर्मली जर हे तुम्ही पहिले करता तशें कराच 1600 into 100 आनी हाका डिवायड दवरप आनी हांगा एक्स म्हणजे कितली पर्संटेज वाडली ती आमकां मेळटली. सो जर आमी 0 0 कॅन्सल केलो. ओके, मागीर 8च्या टेबलान 16 आनी 72 येता. 8 2 जा आनी 8 9 जा. ओके, सो हांगासर 200 आनी 10. सो कितलो येयलो 200 into 10 2000 डिवायड बाय 9 इक्वल टू एक्स. सो हे आता डिवाइड नॉर्मल जशें आहा पळय तशें करपाक जाय. 9 2 जा 18. सो 2 उरले, परत हे 2 0 सकयल, परत 9 2 जा 18, परत हे मायनस केल्यार 2 उरलो 20 येलो. सो 9 2 जा 18. सो परत 2 डेसिमल दिलो 0, परत 9 2 जा 18. सो पर्संटेज तुम्ही पळोवंक शकता एक्साची जी पर्संटेज आसतली ती कितली 222.22 अशें पर्संटेज वयतली ती. सो 2021 100% जाल्यार 1600 म्हणजे कितले 222.22%. सो ही पर्संटेज हेतूनसून मायनस करप 100%. सो ही जर मायनस केली जाल्यार 122.22% येतली. ओके, सो हांगासर तुमकां पळय तुमी ऑप्शनान पळोवंक शकता सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट question number 3, the ratio of total candidates who appeared in 2022 and 2023 to those who appeared in 2024 and 2025 is. सो आमकां हांगा रेशियो फाइंड आउट करूंक सांगला की टोटल कॅन्डिडेट्स जे अपीयर्ड जाल्ले इन 2022 to 2023 तांकां कंपेर करूंक सांगला. हांकां दोगांचो जो कॅन्डिडेट अपीयर्ड जाले तांकां कंपेर करूंक सांगला विथ द 2024-2025 जे कॅन्डिडेट अपीयर्ड जाल्ले तेंच्या वांगडा. सो तुमी हांगासर क्वेश्चन्स पळोवपाक शकता परत. सो हांगासर तुमी क्वेश्चन परत पळयात. सो आमकां कितें सांगला 2022-2023. सो 22-23 अपीयर्ड जाल्ले. ओके, हे दोन आनी 2024-2025 हे दोग जाण अपीयर्ड जाल्ले. सो रेशियो फाइंड आउट करूंक सांगला आमकां. सो रेशियो जर फाइंड आउट करपाक जाय 2 वर्सां दिले जाल्यार हे दोन्ही प्लस कराच आनी हे दोन्ही प्लस कराच. ओके, सो पळय 2022-2023. ओके, हे दोन्ही वर्साची टोटल जर एड केली आमी 5600 प्लस 6500 हे दोन्ही प्लस करप आणि दुसरी 7200 प्लस 8000. ओके, सो 0 0 0 6 5 11 1 कॅरी 6 1 7 आणि 5 12. सो 12100 येयलो आणि हेजो 15200 येतलो. ओके, सो आतां आमकां रेशियो जर फाइंड आउट करतले जाल्यार हे नंबरांक आमी कितें करतले डिवायड करपाक जाय. सिंपल थिंग 0 0 दोनूय कॅन्सल 121 आनी 152. सो हे खंयच्या टेबलान येता जाल्यार पळय 3च्या टेबलान 12 येयलो पण 1 येवचो ना. 3च्या टेबलान 15 येता पण 2 येवचो ना. ओके, सो हे एज इट इज उरले. फक्त तुमकां कितें करपाक जाय 2 वर्सां जी दिल्या पळय ते प्लस करपाक जाय. जर रेशियोन सांगलेले ह्यो 2022 आनी 2023 चे दोन्ही आमी एड केले आनी हे 2024-2025 इयरांचे जे क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट्स आसात सॉरी जे अपीयर्ड आसात. सो जे आमकां अपीयर्ड सांगले. ओके, क्वॉलिफायड सांगूंक ना. ओके, सो जे अपीयर्ड आसा तांकां आमी कितें करतले
एड करतले. ओके, सो इतलेंच पळय 121/152. सो तुमी हांगा ऑप्शन पळोवंक शकता. ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. Okay, so next question number 4. What is the average number of candidate who qualified during the 5 years? So आमकां एवरेज फाइंड आउट करूंक सांगलें. ओके, सो जेन्ना एवरेज सांगतले तेन्ना फॉर्मुला एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, सो एवरेज फाइंड आउट करूंक सांगलें. नंबर ऑफ कॅन्डिडेट हू क्वॉलिफायड ड्युरींग द 5 years. सो टोटल 5 years जर तुमी टेबल पळयलें जाल्यार क्वॉलिफायड सांगलें. सो हे तुमकां सगळे जे आसा पळय 5 yearचे क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट्स तेंकां सगळ्यांक सम म्हणजे हेंचे सम करतले म्हणजे प्लस करतले आनी डिवायड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितले आहा टोटल 1 2 3 4 5 yearचे. ओके, सो आमी सगळे प्लस करूया. 720 प्लस 980 प्लस 1170 प्लस 1440 आणि प्लस 1600 आणि डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5. ओके, सो जर तुम्ही हे सगळे प्लस केले ओके 0 0 0 0 0. ओके, सो पयलो कितें येयलो 0 येयलो. मागीर 0 प्लस 4 4 4 प्लस 7 11 11 प्लस 8 19 19 प्लस 2 21. सो 2 आलो 2 कॅरी जालो. ओके, सो 2 प्लस 6 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 13 13 प्लस 9 22 22 प्लस 7. सो परत अगेन 2 येयलो 29 2 उरलो तो कॅरी जालो. आतां 2 3 4 5. ओके, सो 5910 डिवाइड बाय 5. ओके, सो आतां हें कॅन्सलेशन करतलें. 5 1 जा. सो कोणाक कळना जाल्यार तेंच्यांनी अशें सुद्दां केल्यार चलता. 5 1 जा 5 मागीर 5 1 जा 5 हांगा 4 उरलो मागीर 5 8 जा 40 आनी 10 उरलो 5 2 जा. ओके, सो अशें सुद्दां केल्यार चलता. सो आन्सर तुमी पळोवपाक शकता 1182 येयलो. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. फक्त तुमकां हांगासर कितें करपाक जाय चेक कितें सांगलां तें अपियर्ड विचारला काय क्वॉलिफायड विचारला ते सारकें रीड करा. सो आमकां हांगासर क्वॉलिफायड सांगलेलें ड्युरींग द 5 years. ओके, सो एवरेज सांगलो फॉर्मुला यो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. And last question number 5. If 20% of the candidates who failed in 2025 had qualified instead. आता हांगासर कंडिशन कितें सांगलें आमकां ते पळयात. 20% ऑफ द कॅन्डिडेट जे फेल जाल्ले इन 2025 हॅड क्वॉलिफायड इनस्टेड. म्हणजे 20% स्टुडंट्स आनी क्वॉलिफायड जाले. जे फेल जाल्ले पळय त्या फेलांतले 20% कॅन्डिडेट्स हे क्वॉलिफायड जाले म्हणून सांगलें. वॉट वूड हॅव बीन द टोटल नंबर ऑफ क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट इन 2025. सो आतां टोटल वाडले आसतली कित्याक पयलीं जे कॅन्डिडेट क्वॉलिफायड जाल्ले पळय तितून आनीक 20% एड जालो. ओके, सो जे फेल जाल्ले कॅन्डिडेट तितूंतले 20% आनीक पास जाले. सो पास जाल्या उपरांत ते एड जातले इन द क्वॉलिफायड लिस्ट. सो तेंची पर्संटेज आसा इन द इयर 2025 ती इनक्रीज जातली. ओके, सो बेज ऑन दीस आमी पळोवया आतां कशें करप तें. ओके, सो 2025 तुमी पळोवपाक शकता 8000 स्टुडंट्स अपियर्ड केल्ले 1600 पास जाल्ले. हें पयली कंडिशन आसली. ओके, सो म्हणजे तुमकां डेटा दिताना 8000 स्टुडंट्स हे अपियर्ड जाल्ले भितूंतले 1600 पास जाले इन द इयर 2025. सो आतां आमकां हे पास जाले ते सांगले. ओके, सो फेल स्टुडंट आमकां खबर आसा ना. सो फेल स्टुडंट कितलो येतलो हितूनसून हो मायनस केलो 6400. हे नॉट क्वॉलिफायड. ओके, सो हे क्वॉलिफायड जावंक नासले. क्वॉलिफायड कितले जाल्ले 1600 आनी हे क्वॉलिफायड जावंक नासले. आतां कंडिशन कितें सांगलें आमकां की भितूंतले 20% जे कॅन्डिडेट्स जे फेल जाल्ले तितूंतले फेल जाल्ले 2025 ते क्वॉलिफायड जाले फक्त इतले पर्सेंट. सो हेजे 20% आमी काडटले. सो पर्सेंट काडटले जाल्यार हांव म्हणटलें 0 0 आनी हो एक 0 वयडेच हो एक 0 वयडेच. ओके, सो 64 into 2 जर गेलो जाल्यार 128 आनी तो एक 0 1280 आनी कॅन्डिडेट्स कितें जाले एड जाले. ओके, सो आतां आमकां विचारला टोटल नंबर विचारला. ह्यो जर ऑप्शन पळोवंक गेलो जाल्यार हो सिलेक्ट केलो जर आसलो जाल्यार रॉंग. आमकां टोटल नंबर सांगले. सो आतां आमकां टोटल नंबर सांगले 1280 आमकां हांगासर मेळ्ळे 20% जे आनी एड जातले. सो पयलीं कितले जातले 1600. सो 1600 प्लस 1280 जर हे प्लस केले जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता कॅन्डिडेट्स टोटल जे आसतले इन द इयर 2025 2880. ओके, सो हांगासर ऑप्शन तुमचो बी आसतलो. ओके, सो लायक दीस जे डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन नंबर 3 बेज ऑन द जो डेटा दिल्लो तेजेर हांवें तुमकां ह्या व्हिडिओ थ्रू सॉल्व केला. ओके, मोर क्वेश्चन्स रिलेटेड टू डेटा इंटरप्रिटेशन्स सॉल्व करुया इन नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.